नमस्कार इश्टानो. फाटल्या दिसांनी आमी कपल ऑफ ब्लॉग्स काडलेले जितून आमी कोळशा रिलेटेड रेल्वे डबल ट्रॅकिंगाचो एक ट्वीट येयल्लो सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो. तेजे उपरांत जे मागीर गोंयान बोवाळ जालो, टू एन एक्सटेंट मागीर दाजी साळकाराचो पब्लीक हियरिंगाचो स्टेटमेंट आनी आतां यू टर्न घेतलो, ते सगळे तुमकां सांगलेले. आनी त्या ब्लॉगान आमी हें सांगलेलें की टॅक्निकल जो आसा पळय ते तुमकां आमी मागीर घेतले म्हणून. सो आतां म्हाका बी हे दस्तूर म्हणटा पळय तशें आतां एक सिच्युएशन येयल्लेलें आहा. कित्याक तर गोंयान कोळसो नाका ह्या ऑर्गनायजेशनान 1 नोव्हेंबराक लोहिया मैदान मडगांव 5 एक प्रोटेस्ट दवरला. आमकां कॉल्स येयल्लेले की बरोबर आहा मरे, कोण उलो मारतात ते, कित्याक पॉलिटिशन आतां इलेक्शना लागीं पावला म्हणून तांकां आतां पॉलिटिकल कितें जाल्लेले स्टंट्सो दिसपाक लागला म्हणून. पूण इश्टानो कांयच दुबाव घेवपाची गरज ना, भिवपाची गरज ना म्हणिना, कित्याक तर आतां सद्याक भिवपाचीच गरज आसा गोंयान. दुबाव घेवपाची गरज ना, कित्याक तर गोंयान कोळसो नाका. अभिजीत प्रभुदेसाय जे आमचे नामांकीत गोंयचे एक एक्टिविस्ट आहा तेंच्यांनी उलो मारलेलो आसा. गोंयान कोळसो नाकाचे संघटनेचे ते मेंबर आसा. सो तेंच्यांनी उलो मारला. सो जेन्ना ते उलो मारता आनीक काय दुबाव घेवपाची गरज आसची ना तुमकां तरी. सो वी ऑल्सो रेकमेंड गेल्यार बरें. रिजनींग ते कळोन घेवया. आमकां खूब लोकांनी अशें विचारलें की परत परत प्रोटेस्ट करून फायदो कितें, सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो प्रोजेक्ट आमचे आयकतले तरी ते काय म्हणून. पूण तशें कांयच ना. हें एक पत्र पळोवन घेया. हे कोल एज्युटेशन्स 2016-17च्यान चालू आहा. कांय इफेक्ट जावंक ना असो ना. तेजो इफेक्टाचो एक व्हॅलिडेटींग डॉक्युमेंट म्हणटा तो हो पळोवन घेवचो. 13 ऑक्टोबर 2020 हे MPTचे लेटर कोणाक बरयल्ले, सेक्रेटरी शिपींग, मिनिस्ट्री ऑफ शिपींग. तांकां थोडे प्रोजेक्ट्स ड्रॉप करचे पडटाले जे प्लॅन केल्लेले आसले. ते प्लॅन कितें तो तुमकां एक्सप्लेन करता. सो नेम ऑफ द प्रोजेक्ट डीपनिंग ऑफ एप्रोच चॅनल अँड टर्निंग सर्कल टू फॅसिलिटेट बर्थींग ऑफ केप सायज वेसल्स. खंय कारण कितें ड्रॉपिंगाचे ते म्हणटा डीपनिंग ऑफ एप्रोच चॅनल इज नॉट एनविसाज इन नियर फ्युचर ड्यू टू हाय कॅपिटल कॉस्ट. पयशे जास्त पडटले. दुसरें म्हत्वाचें आसा नॉन कंप्लिशन ऑफ SWR डबलिंग वर्क. साऊथ वेस्ट रेल्वेचे डबल ट्रॅकिंगाचें काम कंप्लीट जावंक ना म्हणून. साऊथ गोवान कितली एजिटेशनां जाली हेका लागून चांद्र्या थंय लोकांनी आडयल्यो, ट्रेनी आडयल्यो, गाडयोच न्हू ट्रेनी आडयल्यो. ते इतले व्हडले एजिटेशन जाल्लेले तेजो रिजल्ट हो. आनी एक म्हत्वाची गोश्ट आहा हितून डिले इन इशुईंग CRZ एंड EC क्लियरन्स फॉर कॅपेसिटी एनहेन्समेंट ऑफ कोल हँडलिंग एट बर्थ नंबर 6 MPT. सो ह्या कारणाक लागून तांकां ते प्रोजेक्ट ड्रॉप करचे पडलेले आनी 2020 हे लेटर तेजो एक हे दिता, म्हटल्यार कन्फर्मेशन दिता. पूण आतां रिसंटली कितें जाल्लेलें आहा तें पळोवन घेवया इश्टानो. हे पळोवन घेवचे. हे 31 ऑगस्ट 2025 ही ती ट्वीट जेका लागून बोवाळ जालो गोंयांत. सबसिक्वेंटली मागीर तेंच्यांनी ती ट्वीट काडली. पूण ही ट्वीट कितें म्हणटा की डबल टॅकिंग खंय 312 किलोमिटर्स आउट ऑफ 363 किलोमिटर्स MPT पर्यंत आसा ती 312 किलोमिटर्स कंप्लिशन जाल्लेली आहा म्हणटा. आनी स्पीड अप कोल बेनिफीट स्पीड अप कोल हांगाच्यान बोवाळ जालो. आतां SWR डबलिंगाचे कामाचो स्टेटस हो पळय वो. तेज्या फुडें EC जी जाय आसलेली म्हणटाली पळय ती पळय 21 जुलय 2025 मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट अँड क्लायमेट चेंजाक EC ग्रांट केल्लेली आहा MPT. आतां आनी EC कितें डीपनिंग ऑफ एप्रोच चॅनल फॉर केप सायज वेसल्स. खंय ह्याच ECन जो पॅरेग्राफ नंबर 2 आसा तितून कितें म्हणटात ते पळया इश्टानो. मार्मोगोवा पोर्ट ट्रस्ट MPT इज ऑल्सो स्ट्रॅटेजिकली लोकेटेड टू कॅटर टू द नीड्स ऑफ कोल रिक्वायरमेंट्स ऑफ स्टील अँड पॉवर प्लांट्स ऑफ इट्स हिंटरलँड इन कर्नाटका. हे आतां गोंयचे जे जागे आहा ते कर्नाटकाक थंयसर काम आसा म्हणून ते म्हादय उपरांत आतां तांकां कोळसो जाय ते आतां गोंयच्यान व्हरपाक सोदता. आनी गोवा गव्हर्मेंट आतां कितें चल्लां गोवा गव्हर्मेंटाचें ते कांय कळना. पूण कित्याक लागून चल्ला तेजो तुमकां एक अंदाज फुडल्या स्लायडीन मेळटलो. पळोवन घेवचे. फुडें वाचता हांव.
MPT has 2 dedicated coal berths which have a combined capacity of about 12 million tons per annum. Port has proposed redevelopment of berth 8th and 9th and barge berths on PPP basis and berths for handling Cape-size vessels. फुडें या हे सगळे एजिटेशन्स ह्या रिपोर्टा उपरांत स्टार्ट जाले इश्टानो. मास्टर प्लॅन फॉर मोर्मुगांव पोर्ट म्हणून ऑगस्ट 2016 हो मास्टर प्लॅन पब्लीश जालो आनी आमच्या लोकांच्या हातीन पडलो. मोस्ट प्रॉमिनंट बीन आमचे अभिजीत प्रभुदेसाय बाबे. ह्या रिपोर्टान कितें आसा, कितें काय म्हटल्यार 2016 रेल्वे डबल ट्रॅकिंगाचो स्टेटस कितें आसलेलो, रायट फ्रॉम होसपेट टील MPT तेजो अपडेट आसलेलो, स्टेटस आसलेलो, अपडेटून स्टेटस आसलेलो आनी ते डबल ट्रॅकिंग करून कंप्लीट करून घेवपाक जाय म्हणून तेका कशें करून घेवप तेजें एक सजेशन आसलेलें. आनी तें सजेशन म्हटल्यार लोकल गव्हर्मेंट हॅज टू बी प्रेशरायज फ्रॉम द सेंटर फॉर कंप्लिशन ऑफ डबलिंग ऑफ द लायन. हेजे वयल्यान एक क्लियर जाता की डबल इंजीन बीन कांय न्हू, हो खाली डबो तो मेन BJP वालो वयर बसलेले आहा पळय तेंच्या फाटल्यान फक्त हो डबो खाली, हेंचे बल्ले काय हे खूश. आनी तो डबो मेन इंजीन कोणाक लागून चलता ते आहा इश्टानो. फुडें आयकून घेवचें, कोणाक जाय ते आनी कित्याक जाय ते समजून घेवया. पेज नंबर 290 त्या रिपोर्टान अशें बरयल्लें आसा. द JSW coal berth B6 handles coal खंय. JSW is currently handling 8 million tons per annum at its coal terminal in MPT. And the Cape size vessel and deepening कित्याक जाय तेजो अभय उत्तर हांगा मेळटा. JSW is planning to import the majority of its coal requirement in Cape size vessels to save on logistics. JSW चे सेविंग जावपाक जाय म्हणून आता MPTन ते ड्रेजिंग करतले, डीपनिंग ऑफ चॅनल्स. एंड बेनिफिशरी कोण ते पळोवन घेवचे इश्टानो. हांगासर पळोवया कॅपॅसिटी एक्सपेन्शन, पेज नंबर 291 ऑफ दॅट सेम रिपोर्ट. करंट MPT कोल हँडलिंग कॅपॅसिटी इज 12 million tons per annum. भितरले 7.5 million tons per annum इज JSW जिंदाल आनी अडानी कसो मिस जावं शकता. अडानीक एक बर्थ दिल्लो आसा जो सद्याक 4.5 million tons per annum हँडल करता. This would not suffice the future coal demand expected in this region. So, MPT has to develop additional coal handling capacity. So, हे सगळे डबल ट्रॅकिंग, ड्रेजिंग, डिपनिंग जे सद्याक चल्ला आनी जे सेंट्रल गव्हर्मेंट लोकल गव्हर्मेंटाक प्रेशरायज करून जे करून घेतात पळय तेजो हो आतां सद्याक रिजल्ट. तांकां गोंयांत कोळसोच फक्त हँडल करपाक जाय. कोल हब कोणाक फायदो जातलो म्हणून अदानी आनी जिंदालाक ते तेंचे इम्पॉर्टंट मनीस न्हू. गोंया बी कांय ना, गेले खर्चून गेले पाड पडली म्हणून तांकां फरक पडना. अडानीक आनी जिंदालाक फायदो जावपाक जाय, हें मेन इंजिनाचें काम. आनी हे सेकंड इंजीन म्हणून जे सांगतात पळय आमकां ते इंजीन बिंजीन कांय न्हू, ते खाली डबो तो फक्त तो मेन इंजीन धांवणयता थंय वयतात ते. पूण आतां आमी कितें करपाचें, आमकां आतां आमचें एजिटेशन कोळशाचें परत जिवंत करचें पडटलें. काही प्रमाणान जिवंत आसा ते, पूण तेका आतां खत पाणी घालचें पडटलें आमकां. आनी तेका लागून 1 नोव्हेंबर लोहिया मैदानाचेर सांजचो 5 प्रोटेस्ट दवरला. तुमकां आतां आमी जी म्हायती दिली पळय तेज्या पेक्षा खूब म्हायती थंय मेळटली आनी खूब लोकांक तेका आतां सपोर्टूय केल्लो आहा. सो आमी तुमी कित्याक फाटीं रावया, आमी सपोर्ट करया, आमी या. आतां गोंयकारांक पयस रावन मेखळे रावन कांय फायद्याचें जावचेलें ना. आमकां एकठांय येवचेंच पडटलें. आनीक कांय पर्याय उरलेलो ना आमचे कडेन. तुमकां जर आनीक कितें ऑप्शन्स दिसता अशें दिसता पळय, दोज आर नॉट ऑप्शन्स, तुमी फक्त डिले करता. आमी हेचो परत एकदा प्रोटेस्ट जिवंत करया. लोहिया मैदानाचेर 1 नोव्हेंबराक सांजच्या 5 वरांचेर तुमची उपस्थिती आसची. विचार करा इश्टानो. देव बरें करूं.